प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 16वो विसवोर, वोड 15 ते 18 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 15 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोशनीक सुवर्तमान परगटात. भावार्थ दोतीत आनी बातीन घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दोरिना जातीत ती कास्तेचें फर्मोण घेतली. भावार्थ दोत्तल्या सोबे ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं, आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत न्ही, तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां 15 ते 18 वोड पासून जेजू आमकां एक शिकवण दिता जी खूब जाणां आयज जी क्रिस्तांव म्हणटात ती आजून सजमोंक नात. जेजू कितें म्हणटा 16वी वोडीन? तो म्हणटा, भावार्थ धरतीत आनी बातीज घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ धरिना जातीत ती खास्तीचें फर्मोण घेतली. भाव भयणीनो, आमचें तारण जावंक जाय जाल्यार गरज आमकां जेजूचेर भावार्थ धरपाक. आनी भाव भयणीनो, खूब फाटीं आमकां ही शिकवण बरे भाशेन दिवंक ना म्हणून आमी फकत ल्हान आसतना बातीज घेतला म्हणून आमी समजता की बातिजमा वरवीं आमची सरवण जाल्या म्हणून. ही चुकीची खबर. गरज आमकां पयलीं आमी भावार्थ धरपाक. आनी भावार्थ धरपाक म्हणजे कितें? जें जेजून घडलां खुर्सार, तो आमचो जागो घेतला ताणें ह्या खुर्सार. ताणें आमचें मरण मरोन आपणें रगत वारून आतां जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ धरता, जें जेजून भोगलो आमचे पासत, तें आमकां फावो जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमकां सजमणी मेळटा की खुर्सार कितें घडलें तें, जेजून आपलें आमलीक रगत आमचे पासत वारयलें आनी आमचो जल्म जावच्या आदीं ताणें आमची सगळीं पातकां, आमचें शिराप, आमचें नाकारपण, जें आमकां फावो जावंक जायल्लें तें, आमची गरीबकाय, आमची लॉस, आमची पिडा, आमचें सगळें वायटपण जें आमकां फावो जावंक जायल्लें तें जेजू भोगलो. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमकां जें घुरसार घडलें, जेजून कितें जें भोगलो ताची सजमणी आमकां मेळली आनी आमी आतां तोंड उक्तें करून आमी जेजूक आमचो स्वामी, देव आनी सरवणदार मानलो. फकत उतरांनी न्हय, पूण कोन्यांनी, म्हणजे आमी आमच्या काळजांनी सजमणी घेवन, तेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी भावार्थ धरला तेन्ना आमकां बातीस फावो जाता, पवित्र आत्म्याचो बातीस. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी आतां पवित्र आत्मा आमच्या भितर रावता, तेन्ना भावार्थी म्हणून ही खुणां आतां दिसती पडटात. कसली खुणां? 17 आनी 18 वळीन जेजू कितें म्हणटा? भावार्थ धरतल्या सगळे ह्यो खुणां दिसती पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नेव भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय पेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली. म्हणजे कोण ही सगळीं कामां करतलो? जो कोण भावार्थ धरता तो. भाव भयणीनो, आमी सगळ्या मागणें करीत जाल्यार देव आमचे मागणे आयकतलो. पूण देव आमकां सांगता, ज्या दिसा आमी ताजेर भावार्थ धरला, ज्या दिसा पवित्र आत्मा आमचे भितर रावपाक येयला, त्या दिसा आतां आमी भावार्थी जाल्या आनी भावार्थी सगळे ह्यो सगळ्यो खुणां 17 आनी 18 वरवीं जें बरयलां, जें जेजून सांगलां आमकां, ती खुणां दिसती पडटलीं. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. एक प्रश्न हो आमकां विचारुया, कित्याक आमी भावार्थ धरिना जाल्यार आमचें तारण जावंक ना, आनी तारण जावंक ना जाल्यार आमी सगळीं इफेर्नान जातात. पूण ज्या दिसा आमी खरेपणी जेजूचेर भावार्थ धरला,
आणि आम्ही जाणो आता भावार्थान आम्ही आमचे जिवीत जियेता त्याच्या उतराचेर आम्ही चोत्राय दोत्ता त्या उतरा प्रमाणे आम्ही चलता पवित्र आत्मा आता आमकां वाट दाखयता तेन्ना भाव भयणो ही खुणां दिसती पडटली ना तर भाव भयणी आमी फकत धर्म करतले हांव आमी फकत मागणे करतले हांव आमी जे आमकां सांगला ते आमी करीत आसतले पूण भावाट नासतना मागणे केले जाल्यार कसलोच फायदो ना बिश्टें उतरां उलयलीं बिश्टें मागणे केले आनी कांयच जायना जाल्यार हाचो अर्थ कितें की अजून आमी भावार्थ धरून अजून आमचें तारण जावना तर भाव भयणीनो आयज आमी कितें करूंक जाय आयज आमकां कितें कितें करूंक जाय हें शेवटमान आयकोन आमी आतां पयली सजमणी घेवंक जाय नियाळ करूंक जाय खुर्सार कितें घडलें तें थोड्या वेळांनी दिसांनी आतां कॉरेजमाचो वेळ कमी जातलो ते कॉरेजमाच्या वेळार कितें घडलें जेजून कित्याक खुर्सार वचपाची वाट घेतली कित्याक तो खुर्सार आमचे पासत मेलो ताणें आमचो जागो गेलो ताणें पातक करूंक नासलें आमी खुर्सार वचून आमकां कसलोच फायदो जावचो ना तो कसलेंच पातक करिनासतना ह्या संवसारान येयलो ताणें आपलें जिवीत पातक करिनासतना आपलें जीव तो जियेलो आनी आतां तो देवाचो मेंढरो जालो आनी आख्ख्या मनशा कुडाक आख्ख्या संवसारा पासत ताणें आपलो प्राण सोडलो खुर्सार म्हणटच भाव भयणां जें बलिदान ताणें केलें आतां जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ धरता जेवा ताणें बलिदान जें केलां तें ताज्या रोगताचेर आमी भावार्थ धरता आतां कितें जाता आमी एक नवी रचना जाता आतां आमी भितरल्यान नितोड जाता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान उतराची सजमणी घेवंक जाता आमच्यान उतर पाळूंक जाता आनी सगळीं जी खुणां जी हांवें आयकलां 17 18 वडीन ती खुणां आमचे बरोबर दिसती पडटली आमी काम हें वावर करतले हांव आनी जेजूच्या राज फुडें सरपाक आमी वावरतले हांव आनी तेन्ना की आमी आख्ख्या संवसारान वचोन आमी आख्ख्या रचनेक शेवटमान पुरगट करपाक आमी तयार जातले हांव हेंच काम करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता